सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो निमाई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता एबन फेर्नांडीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया सिसिलियो आनी लिना नुनीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात देवान तांचेर आनी तांच्या गोरब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज निरपराधी बाळकां रक्त साक्षी हांचो आमी उगडास करता सगल्या आमी निरपराधी बाळकां पासत आयज मागता खेरीत भाशेन जीं भुरगीं त्रासान पडलेलीं आसात झुजाक लागून गाजा हांगासर जायतीं भुरगीं मरूनय गेल्यात युक्रेन हांगासर झुजाक लागून भुरगीं जायतीं जाणां मरून गेल्यात हेर दुसऱ्या जाग्यांचेर भुरग्यांचेर जायतें वायट आयच्या संवसारांत आयिल्लें आसा जायते जाणांनी आपणाच्या फायद्याक भुरग्यांक उजार केल्लीं आसात सो वेगवेगळे तरेचे फायदे जाल्यार कितें भाशेन मागुया ह्या सगळ्या भुरग्यांक देवान राखूंक सांबाळूंक आनी जे कोण ह्या भुरग्यांचो दुरुपयोग करतात तांकां एब्यूज करतात वो ह्या भुरग्यांक आपणाच्या फायद्याक वापरतात तांची सगळ्यांची मनां बदल म्हूण आमी हे भेटेन कितें भाशेन मागुया हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया आमच्या भुरग्यां पासत मागुया आमच्या गांवच्या भुरग्यां पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं निरपराधी बाळकां भाव भयणीनो ही निरपराधी बाळकां जी मारून उडयलेली जेजूक ह्या संवसारान येवंक दिना जावं हो जेजू जो देवाचो पूत मनीस जावन ह्या स्वर्गा संवसाराचो राजा जातलो ताका नाटक करूंक ह्या भुरग्यांक नाटक केली आयज पासून भुरग्यां विशीं आमी जायतें आयकता जायतें पळयता आयज भुरग्यांची परवरीश करप वो भुरग्यांक वयर काडप आवय बापायक एक मोठें आव्हान एक मोठी चॅलेंज जाल्ली आसा तर सगळ्या आमच्या भुरग्यांक तशेंच भुरग्यांची काळजी घेतल्यांक आयज ह्या आल्तारार उबारता आसतना आमी जायते पावटी भुरग्यां सवें बरीं रावंक चुकल्या रेस्पेतान मानान तांकां लेखूंक चुकल्या जायते पावटी ह्या भुरग्यांक बरें तें दिवचे बदलेक आमी तांकां वायटाचे वायटेन दुखडल्यान असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजी गदीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवाची महिमा करुया देवाक दिनवासूया सगळ्या भुरग्यां पासत आनी बराबर म्हणुया महिमा देवाक कुंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारीक सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सुरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा
देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उसराक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोग साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उचारता तो भावार्थ जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. वा घेवन जिवांवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकला आनी तुमकां आमी परगट कोत्ता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सोवे कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसाव म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हळें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सोवे आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां भोगशिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हळें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सोवे ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो. आमकां एकलो शारती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटाक करता ती बोली, आमचींच न्हय बोगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर. आमचो जबाब. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटून गेल्या. पोतून म्हणया, शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटून गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीच गिळटले आसले. जबाब. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटून गेल्या. आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसल्या. उदकांचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिळ्ळ्या बगोर रावची नासलीं. जबाब. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्या. जाणें रचला सर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटून गेल्या. उद्गार.
आमी तुका वाकणटाव देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेताव. रोग साक्षांचो निर्मूळ पोरजोळीत जमो तुका वाकणटा सर्वेस्पोरा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक धांवन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्यां उद्देशीं सांगलेलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमान आनी सोभोवतीं आसलेल्या गांवांनी विद्वाना कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या वो उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियस प्रवाद्या उद्देशीं अशें सांगलेलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोटें रडणें आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. निरपराधी बाळकां, होली इनसेंट्स. भयणीनो, आयज ह्या भुरग्यांचो जीं निरपराधी बाळकां आसुनूय तांचो जीव काडलो तांचो आमी उगडास करता आनी म्हणटा ती रोग साक्षी, दे आर मार्टर्स. आनी तांचें रोग साक्षीपण क्रिस्ता पासत, कित्याक क्रिस्त जल्मला तेन्नाच पयलीं जेजू पासत रोग साक्षी जालीं तीं बाळकां. तांकां कडेन कांयच खबर नासली, कांयच कळो नासतना तांच्या गुन्यांव विरेत तांकां मारून उडयली. बाबडीनो, आयज हो आमी उगडास करता आसतना आयज आमी जी मिसाचे बिडेन आसा, तुमी भुरगीं आसलीं केन्ना तरी? भुरगीं आसलीं? आमी सगलीं भुरगीं आसलीं आनी आमचें भुरगेपण जरी तर आमी उगडास करीत जाल्यार आमच्यो कितल्यो यादी आसात, कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो यादी. आमच्या भुरगेपणाचो उगडास करीत जाल्यार आमच्या तोंडार रोखडो हांसो येता. आयज जें भुरगेपण आमच्या भुरग्यांक दिल्लें आसा त्या भुरगेपणा विशीं आमी कितें म्हणूंक जाता काय? आयज आमी आमकांच ज्या कोणें भुरग्याचें भुरगेपण नाटक केलें तांकां सर करूंक जाता काय? भुरग्याचें भुरगेपण नाटक केलें तो हेरोद राजा आनी एक पावटी पॉलिटिशियन. आयज भुरग्याचें भुरगेपण कोण पिड्ड्यार करता? आयज जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आयज भुरग्याचें भुरगेपण पिड्ड्यार करतात. तातूंतलो एक व्हडलो हेरोद काडीत जाल्यार म्हज्यान म्हणपाक जाता मोबायल फोन आमचो. एग्री काय डिजएग्री? आमचो मोबायल फोन म्हणल्यार आयज एक व्हडलो हेरोद जाल्लो आसा. आनी मोबायल कंपनी आसा तांकां आपणाचे मोबायल जाता तितले होपोवपाक जाय. टॅक्नोलॉजी ती, डिवेलपमेंट आमचो. आनी आयज डिजिटल जाल्लें आहा सगळें. ह्या बोवाळान हो एक व्हडलो मोबायल म्हणलेलो हेरोद घेवन आमी आमच्या भुरग्यांचें भुरगेपणूच डिजिटलायज करूंक ना काय? पळयात, तुमच्या घराब्यान पळयात, तुमचे भोंवतणी पळयात. जीं भुरगीं आसात आयज आनी तांचे आवय बापूय आसात तांकां पळयात.
आयज हो मोबायल घेवन आयज भुरग्यांचें भुरगेपण खंय पावलेलें आसा. आयज आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक तो मोबायल वापरूंक कळटा, लॉक कशे भाशेन काडपाचें, पासवर्ड कशें घालपाचें, हें सगळें भुरगीं आयज जाणात. आमी घोडे जायतीं जाणां नकळो कशे भाशेन वापरूंक जाय तें. पूण तेंच वापरून आयज आमचें भुरगेपण, आमचीं भुरगीं जें भुरगेपण जियेतात आनी आमचें आदलें भुरगेपण जरी तर आमी सर करीत जाल्यार कितलें कितलें ह्या आयच्या भुरग्यांक उणें जाल्लें आसा. तांचो पर्सनल डिवेलपमेंट जो जावपाक जाय तो कितलो उणो जाल्लो आसा. मनशां कडेन वागपाक जी आमी ल्हान भुरगीं आसतना शिकलोलीं, ल्हान ल्हान वस्तू कितें दिल्यार बाबा थँक्यू म्हूण, बाबा सॉरी म्हूण, हें आमी भुरग्यांक शिकयताले हांव पयलीं, आमकांय शिकयल्लें. आयज ही आमची भुरगीं सगळीं डिजिटल जाल्लीं आसात, तातूंत तांचे इंटरपर्सनल रिलेशनशीप खंय पावलेले आसात. आनी हें चिंतीत जाल्यार म्हाका जाल्यार जायते फावटी भिरांत दिसता. आनी देखूनच आयज आमकां भुरग्यांचें भुरगेपण एक वेगळेच तरेन गेल्लें दिसती पडटा. जबाबदार कोण? भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन देवदूत झुजेक दिश्टी पडलो आनी आदींच शिटकावणी दिली, पळय अशें जावपाचें आसा, हेरोद भुरग्याचो जीव काडपाचो आसा. कित्याक विद्वानांनी ताका फटयला. विद्वानांनी ताका कित्याक फटयला? कित्याक विद्वानाक खबर नासली पयलीं हाची मांडणी कसली ती. पूण हे विद्वान बाळकाशी पावल्या उपरांत तांकां स्वप्नान दिश्टी पडोन तांकां दुसरे वाटेन वचपाक दुतान सांगलें. आनी ते दुसरे एके वाटेन गेले. म्हणटच परतून आपणाक येवन मेळ आनी सांग तो भुरगो कोण, ताका हांवूय नमस्कार करूंक वचूंक सोदतां. ही ताची फोट जी मारलोली, ते फोटीक ह्या विद्वानांनी एके भाशेन घात केलो. हो ताका फटयलो आनी ते दुसरे वाटेन गेले. आनी ह्या रागान आतां हो बाळूक कोण तो आपणाक खबर ना देखून ह्या सगळ्याच बाळकांक मारून उडयले. हेतू कितें? हांव राजा, म्हजे फाटल्यान म्हजो भुरगो राजा जावपाक जाय, म्हजो चेडो राजा जावपाक जाय. पूण हो आनीक एकलो राजा आयला, म्हज्या हातांतलें राज वेता. म्हणटच ही राज पदवी आपणाच्याच हातांत दवरचे पासत जेजूक वो ह्या बाळकाक जो राजा म्हूण जल्मला, विद्वानांनी परगट केला, ताका मारून उडोवपाक जाय. बाबडीनो, आयचे आमचे राजकीय वडील जे आसात कितें करतात काय पळयात. कितलो प्रोपगंडा चल्लेलो आसा. आनी हो प्रोपगंडा कित्याक? फकत आपलो पॉलिटिकल पावर सोदपाक. रिसंट जालां आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान पासून सांगलें हो बाल दिवस, बरी एक वस्त. बाल दिवस म्हणटा तो आमच्या भारतान मनोवपाक लागलेले आसात थोडीं वर्सां फाटीं. चिल्ड्रन्स डे आमी जो इतलीं वर्सां मनयताले नेहरूच्या जल्मा दिसाक, कित्याक ताका भुरग्यांचो मोग आसलो, हे आमी इस्कॉलांत जावन शिकोन आयल्यात तें. आयज हें सगळें बदलपाचो एक प्रयत्न चल्लेलो आसा. देखून चिल्ड्रन्स डे 14 नोव्हेंबर न्हू, पूण बाल दिवस आसा त्या दिसाक 26 डिसेंबराक करचो म्हूण आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा. तेच भाशेन घडये आमी आयचो दीस घेयत जाल्यार आमच्यांनी म्हणूंक जाता ना, चिल्ड्रन्स डे आयज निरपराधी बाळकांचो दीस, होली इनसेंट्स. केन्ना तावन समारंभीत आमी आयिल्लीं आसा. जाल्यार हें सगळें आमी आयज असल्यो वस्तू बदलपाक सोदता, तितून भुरग्यांचो मोग दिसतीच पडना. भुरग्यां पासत न्हू, पण आपणाचो पॉलिटिकल अजेंडा जो आसा तो करपाक. लजेची गजाल, आयज पेपर जरी तर उगडून पडत जाल्यार हेराल्डाचेर पयलींच हेडलायन्स आहा ती म्हणटा एड्युकेशनिस्ट आनी सोशलिस्ट जे आसात तांणी ही वस्त जंय चिल्ड्रन्स डे बदलपाची जी एक षडयंत्र केल्लें आहा ताका सगळ्यांनी क्रिटिसायज केला. हें लजेची गजाल म्हण. कित्याक हातून भुरग्यांचो मोग ना. भुरग्यांचो मोग जर आसलो जाल्यार आमचे हेच वडील जे आसात तांणी भुरग्यांक जें सांगलेलें थोडीं वर्सां फाटीं, 2 वर्सां फाटीं, कोळसो काबार कोत्तले, बंद कोत्तले, डबल ट्रॅकिंग करचें ना. आमच्या ह्याच मुखेल्यान ह्या भुरग्यांक सांगलेलें तें आयज बदललेलें आसा, डबल केल्लें आसा. आनी तरी आसतना ह्यो फोटी आसा ताचो प्रोपगंडा चालू आसा. भुरग्यांक आमी मारीत उडयत आसा काय? भुरग्यांचें आमकां खरें पडलां की फकत आमच्या फायद्या पासत ह्यो वस्तू दुखडीत आसात. भाव भयणीनो, घडये हिंगा तावन म्हणलें म्हूण आयज आनीक घडये कितें आवाज जावपाक शकता.
पूण जें सोत आहा तें आनी उलयनासतना रावपाक जायना. जें कितें चल्ललें आसा आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचेर आड वेता. भुरग्यांक बरें तें सांबाळून दवरचे बदलेक तांचो फुडारूच एके भशेन काबार करीत आसात. आनी हो फुडार काबार करपाक ह्यो डिवेलपमेंट म्हणलेलो आमी तांच्या हातान एके भाशेन लोकयल्लो आसा. आमकांय आवय बापायक आमी फकत तांकांच म्हणल्यार जायना, आमकां सोंपेपणान जाय. आयज आमचें चायल्ड रेअरिंग, भुरग्यांक वयर काडप, आमकां आवयांक बापायांक आयज सोंपेपण जाय. त्या भुरग्यांक घेवन रावपाक आमच्यान वेळ विबाडपाक जायना. एक ह्या पासत बेस्ट सादी वस्त हो जो नवो हेरोद येयल्लो आसा, मोबायल आसा तो घाल तेच्या हातीन. जेवपाक भुरग्यांक मोबायल जाय, ओगी बरी बसपाक आमच्या भुरग्यांक मोबायल जाय. आनी तांकां मोबायल दिवन जेन्ना शांत केल्या तेन्ना आवय बापायक काम करूंक मेळटा, खंयी वचपाक मेळटा. जबाबदार काय आमी काय बेजबाबदार? कित्याक ह्यो वस्तू ज्यो आयज आमी दिल्ल्यो आसात, आतां ती भुरगीं वाडल्यांत तेन्ना तांचें कितें जालां हें पळयत जाल्यार दिसता आमी बेजबाबदार जाता आनी टॅक्नॉलॉजीच्या नांवान बेजबाबदार जाता. चुकीन पडलेलीं आसा, पातकान पडलेलीं आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जुआंवांचे चिटीन पयले चिटीन आमकां मेळटा, हांव हें बरयतां, तुमी पातकान पडना जावं, हें भाग्योन जुआंवान सांगलां. पूण जरी तर पातकान पडलीं जाल्यार तुमकां पातकांचें बोगसणें दिवपाक एक शारोती आसा. आनी तो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त, जो आमचे पासत मनीस जावन आमचे पासत एक ल्हानसो बाळूक जावन आयला. ताच्याय जिविताचेर हें आड करपाक जायत्या जाणांनी प्रयत्न केलो, पूण देवान राखलो. त्या वेळार ताका सांगलें आतां कितें करपाक जाय, खंय वचपाक जाय. आमकांय असल्यो शिटकावण्यो जायत्यो मेळटात. आवय बापायक शिटकावण्यो मेळटात, भुरग्यांक शिटकावण्यो मेळटात. जे भुरग्यांची परवरीश करतात वा भुरग्यांक शिकयतात, तांची आकारणी करतात, तांकां असल्यो शिटकावण्यो जायत्यो मेळटात. घेवपाक तयार आसा काय आमी? काय ह्यो शिटकावण्यो दितात त्यो आमी जायते पावटी एके भाशेन कुशीन उडयता. थोडी पावटी आमकां सांगल्यार राग येता, आवय बापायक राग येतलो, पॉलिटिशन आसात तांकां राग येतलो. कित्याक ह्यो शिटकावण्यो ज्यो आसात त्यो देवा कडल्यो येतात म्हूण आमी मानून घेवपाक तयार आसचे ना. कित्याक आमचें सोंपेपण आहा तें उणें जाता आनी आमचो फायदो आहा तो उणो जाता. हे पासत आमकां जें कितें आमचीच आशा आसा ती केन्नाच काबार जायना आनी आमकां सुसेग जाय म्हणटा तें काबार जायना. तेन्ना भुरग्यांचो फुडार आयज खत्र्यांत आसा. ह्या भुरग्यांचो जीव काडलो तेन्ना पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा, ह्या भुरग्यां पासत रोडणें. राखेल आपल्या भुरग्यां पासत रडटाली. हे भुरगीं सोंपलीं देखून ती बुजवण घेयनासली. आयज आमचेर रडपाचे दीस आयल्यात गाय, आमच्या भुरग्यां पासत आवय बापायचेर रडपाचे दीस आयल्यात गाय, दुबाविरीत दिसती पडटा. हींच भुरगीं जेन्ना आयज वाडलेलीं आसात, आयज वेगवेगळे तरेन टॅक्नॉलॉजी म्हणनाका, खंय खंय वचपाक जाय, खंय कितें मेळटा, खंयचो बटन दामल्यार आमकां कितें दिसती पडटा, हें सगळें शिकलेलीं आसात. तेन्ना भुरगीं आयज आवय बापाय लागीं कशे भाशेन वागतात, समाजान कशे भाशेन वागतात, आवय बापूय रडटा. जाल्यार भाव भयणीनो, हे रडपाचे दीस आमचे पयस जातले जाल्यार देवाची शिटकावणी आमी मानून घेवपाक गरज आसा. शिटकावणी दिल्ल्या त्या दुताचेर जुजे रागार जावंक ना, वा ताका मारूंक वचूंक ना, वा आमकां हे त्रास कित्याक हें ताणें कंप्लेन करूंक ना. उतर आयकलें, गेलो इजिप्ताक पडून, आनी इजिप्ताक तावन मागीर परतून यो म्हणलो. जेन्ना हेरोद पादशाह मेलो तेन्ना तो परतूनय आयलो आनी आपल्या गांवांत, नाजारेत गांवांत तो रावलो. तर भाव भयणीनो, आमची आयडेंटिटी जी आसा, भुरग्यांची आयडेंटिटी आसा, ती आमी सांबाळपाक जाय. त्या वाटेन आमी कितें करता काय, हें सगळें भाव भयणीनो आमी आयच्या दिसाक निरपराधी बाळकांचो दीस मनयता आसतना आयज चिंतूंकूच जाय. आयज आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागूंक जाय, आमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाय. आनी बरें तें दिता आसतना, बरी देणी दिता आसतना समाजान आनी जिवितान चलूंक जी देख आनी रीत आसा, मॅनर्स आसा, ते सगळे आमी भुरग्यांक आयज शिकयत रावपाकूच जाय. आदले भाशेन ती आयकना, कोण आयकता, आतां असल्यो वस्तू म्हणून तें सोडूंक जायना. तर आमच्या भुरग्यां पासत आनी आमचेच पासत ह्या आल्ताराचेर आयज ही भेट उबारुया. आमच्या ल्हान भुरग्यांक, सुपुल्ल्या भुरग्यांक ह्या आल्ताराचेर उबारुया, तांच्या आवय बापायक ह्या आल्ताराचेर उबारुया. आनी ह्या भुरग्यां पासत जे कोण पॉलिसी करतात, कायदे करतात, वस्तू बदलतात, तांकांय ह्या आल्ताराचेर आमी उबारुया.
भेटोनी गीत घेऊया C14 पेज 34. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्विधार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. ह्या तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळगांक वेंचून काडली. ह्या सोडवणीच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवून काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेधार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व धोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवाक ओन सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया. पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीमुडी उप्यास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन सगळीं भुरगीं जीं झुजांत सोंपून गेल्यान, जखमी जाल्यान तांचे पासत आमी मागता. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. भुरग्याचें भुरगेपण पवित्र आनी हें पवित्र भुरगेपण सदांच पवित्र सांबाळचे पासत ह्या निरपराधी भुरग्यांक देवाच्या हातान घालुया. आनी सगळीं बरोबर आमी देवाची भुरगीं देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पोती आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सव्या आसूं. जय सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात, आवय कशी बसत, म्हजे कुडीर रावतात, कुशीदार दसकायात. म्हज्या जेवणाक येयात, आवय कशी बसत, म्हजे कुडीर रावतात, कुशीदार दसकायात. जेजू जिवीत तुजें, सादीक जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें, सादीक जिवीत आमचें. मुंडो ओडून वाटात, जिवान भरून वचात, तुमीच उदक सायात, दुसऱ्यांक जिवान भरात. मुंडो ओडून वाटात, जिवान भरून वचात, तुमीच उदक सायात, दुसऱ्यांक जिवान भरात. जेजू जिवीत तुजें, सादीक जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें, सादीक जिवीत आमचें. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, आजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या सुमयार रोग साक्षांचो मुकूट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयलीं. तांची परब समरंभून तुका आमी दिनवासता आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडवंडराच्या जिविताचे बर्तेन आमकां सुबां वांटो दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. 8 वाजता खेरीत मीस भुरग्यां पासत जातले आनी भुरग्यांचेर आशिर्वाद. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक उगडास करता. एकूच दीस आमी दवरलेलो आसा आमच्या ह्या आख्या नातालांच्या काळान इगोर्जे लागीं हो कार्यक्रम करूंक. फाल्यां सांजेर 6 वाजता आमच्या समुदायांचो कार्यक्रम हांगासर जातलो. सगल्यांनी वेळ काडून येवचें. स्पेशल इन्विटेशन आनीक ना, टिकेट ना, फुकट तें सगलें. तर सगल्यांनी आमी येवन हो एकूच दीस बराबर नातालांच्या काळांत आमी जो थारायला तो बरे भाशेन आमी मनोवया. सगळीं येवया. जीं कोण माचयेर येतात तांकां शाबासकी दिवया. भुरग्यांचे टॅलंट्स जे आसात ते वयर काडपाक एक ल्हानशी वस्त आमच्यान करपाक जाता. यो आनी पार्टिसिपेट जाव. ऑडियन्सान तरी यो, कांय करना जाल्यार. तर हें फाल्यांच्या दिसाक एकामेकाकूय सांगचें. फाल्यां सांजेर 6 वाजता हो कार्यक्रम जातलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदक खा.
शेवटचं गीत घेऊया H5 पेज 108. Santos Moricarza, Vegia, Belia, Rayat Puryato, Sopo